हालीसरा फोंड्या केस्तांव द कोफू सांवां दिश्टी पडपाक लागल्यात आनी तिवूय दोन कारवाल्या मदीं नाजाल्यार केन्ना कारवालो आनी ट्रॅफिक पुलीस हांचे मदीं. ताका कारणय तशेंच. फोर व्हिलरींग पार्किंगेक म्हणटात ती सुवात अख्ख्या फोंड्या दिश्टी पडना. सगळ्यो सुवातो पॅक जावन रावल्यात. पार्किंगेक नवी सुवात करप हें सद्याक तरी फोंडा पालिके मुखावेलें व्हडलें आव्हान जावन रावलां. पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट. हें पळयात फोंडें शार. गोंयांतलें सांस्कृतीक शार म्हण ताची वळख आसा. पूण सद्याक कॉन्क्रिटीचें वाडटें जंगल हांगा पळोवपाक मेळटा. मनीस कमी जाल्यात जाल्यार इमारती आनी गाडयो वाडत चल्ल्यात. देखून प्रत्येक बिल्डिंगे मुखार, बस स्टँडार, बँके मुखार, हेर आस्थापना मुखार, शॉपा मुखार मेळत थंय लोकांनी कश्या कश्यो गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. तातूंत सद्याक फोंड्या मेन मार्केटांत सीबीजीचें काम चल्लां. मुळांतले 11 आडमेळींतली 12वी आडमेळ. पळयात ह्या पार्किंगेच्या विशयाचेर फोंड्याकार कशे फुर्योज जाल्यात ते. सारखे पार्किंग खंयच गाडी दवरपाक मेळना. पार्किंग म्हणून खंय दिश्टीच पडना. खंय थोडे कडेन बेल्ट मारलेले आसात, खंय ऑथरायज पार्किंग आसता तेंय कांय कळना. फुटपाथांचेर तर आतां कोण कोण बशिल्ले आसता ते गाडयोय घालूंक मेळना. आनी पोलीस नॉन पार्किंगेन गाडी उबी केली म्हणून तालावन दितात. कितें जावपाक जाय? सिस्टमॅटीक जावपाक जाय. लोकांक गाडी उबी करपाक जागो मेळपाक जाय. वेवस्थीत लेन्स करपाक, मार्किंग घालपाक जाय. बाबा हें तुगेलें नोटिफायड पार्किंग म्हणून क्लियर करपाक. म्हणटकीर लोकांक थंय आनी ज्या जाग्यार पार्किंग आसा थंय फुटपाथाचेर बी कांय आसपाक जायना अडचण. ही जबाबदारी कोणाची कांयच कळना. ट्राफिक पोलिसाक कन्सर्न ऑथॉरिटीन त्या भशेन डायरेक्शन दिवपाक जाय. आमच्या ट्राफिक पोलिसाचें कांय म्हणणें ना. तांकां जशें डायरेक्शन मेळटलें तशें ते एक्शन घेतलें. पण त्या पद्दतीन तें जावं जाय न्ही. आतां एकदां आमी अशें नोटीस करता वाटेर कोणें तरी गाडी पार्क केल्ली आसा, ताका लॉक मारलें. तो गाडीवालो गाडी थंयच दवरली आनी मागीर खूब सुसेगाद येता. तो म्हणटा आपल्याक वेवस्थीत पैकी पार्किंग मेळ 100 रुपया. पण तें तशें जावं जायना. आनी थंय अडचण जाली ती तशीच उरली. आनीक एक सजेशन हांवें कांय वर्सां पयलीं दिल्लें डिपार्टमेंटाक की प्रत्येक गाडयेचेर मोबायल नंबर, गाडयेच्या मालकाचो मोबायल नंबर आसपाक जाय कंपल्सरी. आनी एक लँडलायन नंबर. हाजो एक फायदो असो आसा की पोलिसाक सांगपाची सुद्दां गरज ना. आपल्याक ज्या गाडयेन आडयला, अडचण केल्या, ताजे नंबर जर ताका जर फोन जालो तो मनीस लागींच आसता. फट करून येवन तो काडटा. म्हणजे ते कंप्लेन कर, पोलीस येतले, हे लांब प्रोसेसाची गरजच ना. सेल्फ रेग्युलेशन जाता. ह्यो कांय गोश्टी आतां घडोवन हाडपा जाय. ह्यो हांवें जवळ जवळ 4-5 वर्सां पयलीं सांगिल्ली ही गजाल. पूण ताजेर अमल जालो ना. आय डोंट नो रिजन. पूण आजूय म्हाका दिसता की जर तर गाडयेचेर पात्रांवाचो मालकाचो जर नंबर आसत आनी त्या गाडयेन जर कोणा ब्लॉक केला जाल्यार त्या नंबराचेर फोन जाल्यार तो मालक थंयच लागींच खंय तरी आसता. आनी दोगूय जाण दोस्तूय आसता एकदां, पूण एकामेकाची गाडी वळखना. मागीर फुडें वळखीचो मनीस आयलो की मागीर तें जें पयलें उलोवप जाता तें मागीर थंडय जाता. ह्यो कांय गोश्टी करपाक जाय. पार्किंगे खातीर वेवस्था ही जायच. जशी सिटी वाडटा तशी पार्किंगाची वेवस्था जाय. आजकाल सगळे जाण गाडयो स्कुटरी घेवन भोंवतात. सामकें इम्पॉर्टंट आसा. म्हजें नांव सर्वेश रोहिदास शिरोडकर. हांव फोंड्या म्हाजी फार्मासी चलयतां. कळ्ळें न्ही. हांगा पार्किंग समस्या आहा. गाडयांची आहा, मोटरसायकलींची आहा. सारकी दवरपाक मेळना. कळ्ळें न्ही. आमचो MLA आहा तोय सारकें कांय पळयना हांगा. कळ्ळें न्ही. म्हणटकूच कितें जावपाक जाय तुमकां? कितें म्हणजे कितें तरी पणजे तशीच चल्ला न्ही. कळ्ळें न्ही. कितें तरी एक ताका उपाय करचो तेंच्यांनी. पार्किंग लॉट करचे. पार्किंग लॉट करचे. जर आमचे फोंडा जर तुमी पार्किंग जर पळयलें तर पार्किंगाची इतली बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा की जंय बिल्डिंगेन जंय पार्किंग आसा थंय एक्चुअली थोडे शॉपकीपर जे आसा थंय 2 व्हिलर्स म्हण किंवा कोण तरी 4 व्हिलर जे एक हब तयार केला ज्यो गाडयो विकपाच्यो अशा लोकांनी गाडी पार्किंग ज्यो प्लेस आसा त्यो ब्लॉक केल्ल्यो आसा. त्यामुळे हांव फोंडेच्या एक म्हणजे ऑथॉरिटीक पयलीं आव्हान करता की अशें जंय पार्किंग ब्लॉक केल्ल्यो आसा थंय पार्किंग पयलीं वेकंट करून घेवचें गव्हर्मेंटान. आनी ज्यो गाडयो
वाटेर ज्यो गाडयो 3-3 म्हयने पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सगल्यो गाडयो कंडेम करच्यो, स्क्रॅप करच्यो आनी खंय तरी टो करून व्हरून एका जाग्यार व्हरून दवरच्यो. ह्या कारणान फोंड्या खुबसो पार्किंग जो स्पेस आसा तो लोकांक मेळटलो. आनी तशेंच जर तुमी बाजारान जर पळयलें जाल्यार पार्किंग जो आमचो एक स्लॉट आसा थंय वॉकर्स झोन केला. इवन तुम्ही जर आता इथे लहरा हॉटेला कडेन जर वचत जाल्यार 4 व्हिलर पार्किंग हो ऑथरायज आसा. थंय ऑथरायज 4 व्हिलर पार्किंगानूच कोणी तरी एक बारीक बोर्ड हाडून 2 व्हिलर पार्किंग लहरा हॉटेला समोर लायलो आसा. म्हणजे हांवें स्वता हेजो एक अनुभव घेतलेलो आसा. हांव फोंडेच्या ऑथॉरिटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की फोंडेची पार्किंग समस्या बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी आमची पूर्ण करची. हांव सगळ्या फोंडेकारांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.